ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಶೋಧ
ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. Pergan tuka sumian Jesu. Pergan tuka sumian Jesu. Poglap tuka sumian Jesu. Poglap tuka sumian Jesu. Stuti tuka sumian Jesu. Haradan tuka sumian Jesu. Vandan tuka sumian Jesu. Jai Jai tuka sumian Jesu. Hosanna tuka sumian Jesu. Pranam tuka sumian Jesu. Tuka sumian Jesu. Naman tuka sumian Jesu. Naman tuka sumian Jesu. Stuti tuka sumian Jesu. Stuti tuka sumian Jesu. Man tuka sumian Jesu. Man tuka sumian Jesu. Vaibhav tuzo sumian Jesu. Vaibhav tuzo sumian Jesu. Wakani tuka sumian Jesu. Wakani tuka sumian Jesu. Jai Jai 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 tuka sumian Jesu. Hallelujah. 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 Dayakan bosa. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो किर्तान 70 आनी 3 ओळ 20 आनी 8 आमकां सांगता देवा सरशी आस्त्यंस मुजो संतोष सर्वेस्परा देवाक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला ताची कृत्यां हांव परगडतलो देवा सरशी आस्त्यंस मुजो संतोष कोणा सांगात आसचो आमचो संतोष देवा सरशी आसचो तूं आमचो संतोष म्हणटा किर्तानगार 70 आनी 3 किर्तानांत ओळ 20 आनी 8 मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ह्या सकाळींच्या वेळार मंगळार आसा दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा हांव आनी तुमी भायर इतलो पावस वता जाल्यार सोमया सांगाता 1 घंटो खोर्सूंक व्हडा संतोषान आमची सगळीं राटां वळू पयस दवरनू सोमयाचो स्पर्श घेवंक सोमयात हांव आशिर्वादां बेसांवां जोडूंक आनी सोमयाच्या वाटेन सोमकोंक ताचें उतर आयकोंक आज हांगासर आयलें हांव केदें व्हरतें भाग आज म्हाका आनी तुका सोमयान फावो केलां तर वो थोडो वेळ सोमया सांगता करसियान संपूर्ण मोनान काळजान सक्तेन
सोमयाची स्तुती करुया ताचें जिवीत दिवचें उतर आयकोवया ताच्या जिवितांत न्हू आमच्या जिविताक प्रेरण आमी जोडया अशें आमी ताच्या संपर्काक आयिल्लीं नवीं मनशां जावन आंगातावन पाटी वचोंक आनी तेंचो नवेपण आमच्या कुटुंबांत शेजारा वाडयांत वांटून घेवंक तस्सो जेजू सक्रामेंतान खरोच हजाराचो आमकां कृपा दिवं दी म्हूण ह्या घडये खालतेपणी मागया. त्याच सोमयान आमकां आयचो दीस पळोवचें भाग फावो केलां. ताची सोदना करना आज आमी हांगासर आयल्या ताचे खातीर आज आमी वो आमचो वेळ आमानात केला. तर आज हांगासर आयल्या जाल्यार तें आमच्याच सक्तेन न्हय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो जेजूनच आमकां हांगासर आपोवन हाडलां. जुवांव सोवांचेल अध्याय 15 ओळ 16 आमकां सांगता तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना बागार हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. वय देखून आज हांगासर येचें जाल्यार पयलें सोमयानच आमकां तें आपोवणें दिल्लें आनी उपरांत त्या आपोवण्याक खालतीमान घालन हांव आनी तुमी हांगासर आयल्या. तर त्याच सोमया सांगात रावच्याक ताचो आदार मागता आसतना संतोश बरयत काळजान ताची स्तुती गावन गावया गीत दीस उदेला संतोषाचो दीस उदेला. सोमेस्तांनी उबें रावचें तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 16. Disputela, Sorbonne so disputela. Gesù aila, Sorbonda Gesù aila. Disputela, Sorbonne so disputela. Gesù aila, Sorbonda Gesù aila. Alleluia, 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 alleluia. Git gauvia ami alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Git gauvia ami alleluia. उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला. जेजू आयला सडबोंदा जेजू आयला. उजवाडायला संसाराचो उजवाडायला. जेजू आयला सोडवोंदा जेजू आयला. Alleluia, 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 alleluia. Git gauvia ami alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Git gauvia ami alleluia. मोगायला सर्गीचो मोग आयला. जेजू आयला सडबोंदा जेजू आयला. मोगायला सर्गीचो मोगायला.
जेजू आयला जेजू आयला सोडवोंदार जेजू आयला हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया वंदन जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू होगळाप जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू वंदन जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू होगळाप जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया स्तुती जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हालेलुया 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 अर्गान जेजू अगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू आराधन जेजू वैभव जेजू संतोष जेजू हालेलुया 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 मोगाच्यानो किर्तनगार 63 किर्तनांत आमकां आमी सदांच देवा थंय वंदोन आसाव आमचो हत्रेग आमचो सोमी म्हणलें सत आमच्या उडासा काडटा तर ही किर्तनगाराची उतरां आतां आमी आयकोवया देवा मुच्या देवा तुका हांव सोदून आसां तुका म्हजो हत्मो तान येता सुके करडे उदक नातलेल्या धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका हत्रेकता देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर लायतां तुजो मोग जिवा उपरांत चड मोलादीक म्हजे वोंटू तुजी स्तुती करतात जीण बोरो हांव तुका वाखाणटलो तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो रुचीक जेवण जेवलेले बरी म्हजो हत्मो दोशी जातलो उल्हासीत वंटांनी म्हजें तोंड तुजी स्तुती करतलें म्हजे खातीर तुजो उगडास करता रातच्या पहाऱ्या वेळार तुजे विशीं नियाळ करता
कित्याक तूं जावन आसलोय सदांच म्हजो आदार. तुज्या पाकट्यांच्या सावळेंत हांव उरला आसता. म्हजो आत्मो तुका लागून रावला. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा. पूण म्हजो जीव काडूंक सोदतात ते धरणीच्या पाताळांत पडटले. तलवारीचे अधीन तांकां करतले आनी ते कोल्यांची शिकर जावंक पावतले. तेन्ना राई देवा थंय संतोसतलो. ताच्या नांवान सपूत घेतल्यांक मान मेळटलो. कित्याक पोटकिऱ्या मनशांची तोंडां दामतलीं. देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा. सांगाता म्हणया, देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा. देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा. देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा. दयेकन बसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या नो सोमयाची सोदना करन ह्या पावशिल्या वेळार जाल्यार हांव आनी तुमी आयले हांव देखून आमचे थंय एक आशा आसा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. ती आशा कितें गे म्हळ्यार सोमया सांगाता रावचें. सोमयाचो संतोश आमचो करून घेवचो. कित्याक हें आमचें थंय आसचें काळीज, आमचें थंय आसचो आत्मो सदांच सोमयाक लाल येता. देखून न्हय गे आमी सोमयाचो सांगात सोदून येता. सोमी ना जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत अधुरें जाता. देखूनच जेजू आमकां सांगता, म्हजे विणें तुमी कितेंच करूंक शकनात. जुवांव सोवांचे अध्याय 5 ओळ अध्याय 15 ओळ 5 आमकां सांगता, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, बगार हांवें तुमकां विंचून काडल्यान. तर कोणें आमकां विंचून काडलां? ह्या संवसाराक हे जाय जाल्यार सोमयान आमच्या आवय बापाय मुखांत्र निर्धार केल्लो. देखून आज आमी हांगासर आसा. देखून ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना हरी एक संगत देवाचीच देवा तावनूच आमकां येवचें म्हणलें हांवें आनी तुमी वळखून घे जाय. देखून आयच्या किर्तनांत 6 किर्तनांत आमी आयकलें, देवूच म्हजो आदार. म्हजें म्हणलें ह्या संवसारांत कितेंच ना. हरी एक संगत येवची देवा तावन. हें जिवीतच देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. साबारपोटी आमी सांगचें आसा, हें म्हजें हें तुजें अशें म्हणून आमी सांगता. पूण म्हजें आनी तुजें म्हणलें कितेंच ना. जर हांवें आनी तुमी कितेंय ह्या संवसारांत साधन केलां जाल्यार तें देवाच्या आदारान. देवाचो आदार आमचे थंय आसलो. देखून देवाची सकत आमकां मेळ्ळी. देखून देवान ताची जणवाय बुदवंतकाय आमकां दिल्ली. देखून कांय थोडें आमी करूंक शकल्या. पूण हें सगळें देवाच्या आदारान मात्र म्हाका आनी तुमकां करूंक शकला म्हणली ती खालतिकाय आमच्या हरी एकल्याच्या काळजांत आसा जाय. आनी ती एक आशा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हरी एक बोटी सोमयाक सांगाता रावची, सोमयाचो आदार मागची आनी सोमयाच्या मोगांत रावची आशा म्हज्या तुज्या जिवितांत ती बळादीक जावंक जाय. आमकां आमच्या जिवितांत जायत्यो आशा आकांक्षा आसात. पूण जेजूक सोदची, जेजूक मानवोवची एकच आशा आमच्या जिविताची जाय जाय. केदाळा ती आशा आमच्या जिवितांत सगळ्या आशेंच्या की पयली जाता तेदाळा सर संगती आमकां देव दिवंक खुशी व्हरता. तर त्याच जेजूच्या सांगातपणांत आमी रावोंक प्रयत्न करया. तोच जेजू आमकां हो नवो दीस दिल्लो, ताच्या सांगातपणांत आमकां रावोंक आशेता. आमची जबाब जावं दी. अर्ग आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. हो नवो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, अनवरा उगडांतलें तुवें येदोळ म्हणसर आमकां सांबाळिल्ल्या खातीर, तुज्या आशिर्वादांचो शिवोर आमच्या कुटुंबाचेर वतुल्ले खातीर, क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मोवचें भाग तुवें आमकां लाभयल्ल्या खातीर, सांता भक्तांचो सांगात तुवें आमकां दिल्ले खातीर, बावडताचें देणें आमकां लाभयल्ल्या खातीर, तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार तुवें दिल्ले खातीर, आमच्या सांगाता येदोळ रावुल्ले खातीर, तुमचे थोडे उले आतां तुमी उसारयेत. अर्ग आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. अर्ग आनी वगळाप तुका सोमया जेजू.
अर्गानी वगळाप तुका सुमिया जेजू 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 मौन रावोनू आमच्या काळजाचे हत्रेग आमच्या काळजांत आवनुंचो सुमियाक आमी ओपून दिवया ह्या घडये ताच्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आमी आपोवया तस्सो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता ताचें जिवीत दिवचें उतर आयकूंक आमकां कुरपा लाभयता तर तेंच जिविताचें उतर आयकोवच्या पयलें पवित्र आत्म्याची ससाय आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागोवन घेवन गावया गीत पवित्र आत्म्या तूं आमचेर देवोन ये तुमच्या बुकांनी पान 32 व्हडल्या बुकांत देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कुरपेन बोर देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर तूं देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कुरपेन बोर देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या
पवित्रत्म्या आमचे देवोनिये सशिखर थैला सडवायदी भक्तीन देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनिये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनिये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनिये संतोष दी शांती दी उदार कर मोगान बो देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनिये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनिये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनिये ये कोर्टी माय पास दी सोसनिक दयाळ देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनिये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनिये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनिये देवाचे उतर आयकोवच्याक उबी रावात. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घालन ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बरें मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जणाय. जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, पोटसाक सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापोयक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणार तावनूनसो हांव पाळन आयलां. तोळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडी नासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिरवें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकोन ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो पाटी गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बोतीक आसलें. देवाचें उतर घे वकाणी तुका क्रिस्ता. बसा. कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बोधीक आसलें. कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बोधीक आसलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ग्रेस्त तरणाट्या विशांत आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें. पळया त्या ग्रेस्त तरणाट्याची उर्बा आमच्या जिवितांत तसलीच उर्बा आसा जाय
कित्याक म्हळ्यार पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर सोमयान म्हाका आनी तुमकां ताच्या मिसांवांत वांटेली केलां देखून त्या ग्रेस्त तरणाट्या थंय आसली ती उर्बा आमचे थंय आसूंक जाय देखून मार्काचो वांचेल आमकां सुरवेरस सांगता जेजू वाटेक लागता आसतना म्हणजे जेजू ताच्या शिसां सांगाता सोलो नासता आसतना एक तरणाटो धांवी आयिल्लो खंय धांवून आयिल्लो धांवून येवचें म्हळ्यार कितें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो खंयचें अर्जंट काम आसतना आमी धांवून येता कोणाक आपाय जाल्ल्या वेळार आमी सकास येना तक्षणा पयलें फोन करता या फोन कोणी उठयना जाल्यार शेजारच्या घरा तक्षण धांवता अशें घडलां म्हूण आमी ती खबर सांगता अशेंच पळयता हो तरणाटो धांवी आयिल्लो ताच्या जिवितांत जायतीं सवालां ताका उदेल्लीं जावंक पुरो देखून जेजूक ताणें पळयल्लें जेजून हच्या पांगरची ताणें पळयल्लें जावंक पुरो ह्या जेजू विशयान ताणें हेरांत हांव आयकल्लें आनी ह्या संदर्भार जेजूक मेळचो अवकाश ताका मेळ्ळो आनी ताणें हो अवकाश बऱ्या रितीन गळसिलो ताणें चिंतलें जावंक पुरो ताच्या मोतींत हो एक अवकाश हांव गळसिना जाल्यार जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका मेळचो ना म्हूण चिंतलें कित्याक जेजू विशयांत तो आकर्शीत जाल्लो पळया हो तरणाटो जेजू थंय आकर्शीत जाता आमी थोडे पटी हेरांचें जिवीत पळोवन आकर्शीत जाता बरेंच कितें उपरांत कितें जालें पळया तो तरणाटो धांवी आयिल्लो मात्र न्हय जेजूच्या पांयांक पडलो पळया हे कालती करणी ताणें जेजू थंय दाखयली आनी जेजूक ताणें तितलें मात्र न्हय थंयसर आखेर जावना पांयांक पडोवन तो चलतेच रावना पूण ताच्या उपरांत त्या ग्रेस्त तरणाट्यान जेजू लागीं एक सवाल विचारलें कसलें सवाल बरें मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय हे सवाल हर एक दिसा हांवें आनी तुमी मागण्या मुखांतर जेजू लागीं विचारूंक जाय हें वरास आमच्या पवित्र सभेंत मागण्याचें वरास जावन हे दळूस आमी आराम केलां हांगासर तीं उतरां आसात सोमया म्हाका मागोवंक शिकय लॉर्ड टीच अस टू प्रे आमी तशेंच त्या ग्रेस्त तरणाट्या बरें तसलेंच सवाल परतून आनी परतून आमच्या जिवितांत अडचणी येता आसतना आमच्या सक्तेचेर ओंदोन रावोंक म्हाका आनी तुमकां तेंते सेवा येताना हांवें आनी जेजू लागीं तुवें विचारी जाय जाल्लें तेंच सवाल बरें मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय न्हय ताणी कितें करी जाय या तिणें कितें करी जाय वैयक्तीक सवाल आज जेजू कडेन आमी विचारूंक जाय सोमया हांवें कितें करी जाय बरें आदारी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय आनी ग्रेस्त तरणाट्यांनी तेंच सवाल विचारलें आनी जेजू ताका म्हणालो बारी सुटसुटीत जावन वो ग्रेस्त तरणाटो आयिल्लो धांवून आयिल्लो जेजूच्या पांयां पडलो आनी आतां जेजू लागीं सवाल विचारता बरें मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय जेजूक खंडीत जावन ताच्या मोतीन कितें जातलें मुखार कितें जाता तें सगळें जेजू कळीत आसलें देखून ताका जेजून इल्लेशें ताका सांगलें इल्लेशें राव तुका इल्लीशी हांव परिक्षा करता म्हूण उतरांनी ताणें सांगोना करण्यांनी दाखोवन दिवना पूण उतरांनी सांगलें देखून तो म्हणालो त्या ग्रेस्त मनशाक बरो म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय बरो एकलोच म्हणजे देवाचेर तुजी पातयणी दवर तूं सुटसुटायन आयलाय वय पूण तितल्यारच रावल्यार पावना तो पयल्या अंतर मात्र आसुल्लो ग्रेस्त तरणाटो देखून ताका एका रितीची सत्राय जेजून दिली देखून तो म्हणालो म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय बरो म्हणलो एकलोच सर्गीचो बाप देखून उपरांत तो मुखारून म्हणटा उपादेस तूं जणाय आनी तो ग्रेस्त तरणाटो म्हणालो म्हज्या तरणाटपणांत हांवूनच हांव तें पाळना आयलां जावंक पुरो तो तरणाटपणांत हांवूनच मोइजेची नियमशास्त्र पाळना आयिल्लो सर्वेस्परान दिल्ले ते उपादेसी तो पाळना आयिल्लो हांव आनी तुमी पवित्राच्या संस्कारा मुखांतर सोमयातय आमचे मिसांव आराम केल्ल्यांक आमकांय क्रिस्तांव शिक्षण आसा कांय उणें ना सर्गाक वचोंक कितें जाय तें सगळें आमकां मेळटा इतलें मेळटा की थोडे फावटी आमकां भोगता कितलेशें आसा आजकाल आमकां क्रिस्ता विशयान कितलीशी जाय शिकोवण खरी एक फावटी म्हणटा मिसाच्या बलिदाना वेळार जावंक पुरो साक्रामेंता वेळार या आमी आमची यूट्यूब चॅनलां थंयसर उक्ती केल्या जाल्यार हर एका दिसा लायव्ह प्रोग्राम
थंयसर रेतीर ह्यो जावन आसात ह्या दिसांनी पडटा थंयसर पावर म्हणली युवा जाणांक रेतीर जावन आसा अशें जायती शिकोवण म्हाका आनी तुमकां आयकूंक मेळटा. ह्या तरणाट्यान ती तशिल्लीत ताका आशा आसली देखून तो म्हणालो हांव म्हज्या बाळपणांत हांव हांव म्हज्या तरणाटपणांत हांव हें सगळें पाळना येयलां आनी कितें करूंक जाय पळया उर्बा त्या क्रेस्त तरणाट्या लागीं उर्बा जेजूक देखून जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मार्काचो वांचेल जेजून ताचे थंय घाल्ली ती मोगाची दिश्ट पाटी काडिनासतना पळया आमच्या हरी एकल्या थंय जेजू तो मोगाची दिश्ट घालता. आमी देवा तावन पयस वेता आसतना जाल्यार ताची ती मोगाची दिश्ट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांव न्हू सकयल वसाना मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो कित्याक तो काकुळतीचो सागर मोगान भरिल्लो आमचो सदांच तो मोग करता देखून ताची मोगाची ती दिश्ट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांव न्हू केदींच सकयल देवाना ताची दिश्ट सदांच म्हजे थंय आसा तुजे थंय आसता आम्हा सर्वांचेर आसा आनी तीच मोगाची दिश्ट ताणें त्या ग्रेस्त तरणाट्याचेर घाली. ती मोगाची दिश्ट पाटी काडिनासतना बावा राव तुवें एक संगत तुज्या जिवितांत करूंक आसा गरजेची येदोळ तूं कर नायलोय उरिल्ल्यो संगती पूण ताच्या चड गरजेची एक संगत तुवें आज तुज्या जिवितांत करूंक आसा. तुका कितें मोगाचें म्हूण आसा तें सगळें वीक आनी तातूंत हांव मेळिल्लो दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पळया कितल्या संतोशान आयिल्लो हो ग्रेस्त तरणाटो दावोन म्हणल्यार बरी आयिल्लो उर्बा दाखयल्लो पूण जेजून ताका एक 55 परिक्षा केली. त्या निमाण्या परिक्षेंत तो अनुत्तीर्ण जालो कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसली. आयच्या सुवार्थेचें आंकरेचें उतर भोव गरजेचें आमी नियाळी जय जाल्लें कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. पळया कितलो संतोशान उर्बेन जेजूचो पाटलाव करूंक आयिल्लो वो क्रेस्त तरणाटो. हांगा जेजून सांगलें हें पावना तुवें करी जय जाल्लें बारीक गरजेचें कितें आसा तें वीक मेळिल्लो दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी हे म्हजो पाटलाव कर. आनी हें आयकल्लेंच हो ग्रेस्त तरणाटो निराश जालो. ताचें तोंड बावलें मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ताचे थंय आसली उमेद सुरवेची उमेद ती घडयेन नापयस जाली कित्याक ताणें ताच्या आस्त बदकाचेर ताचें जिवीत वंदोन आसलें. आस्त बदीक ताच्या जिवितांत प्रथम जागो आसलो देखून देवाक ताच्या रचनाराक ताच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक तो सोलवालो. उतरांनी मात्र ताणें सांगलें हांव उपादेस पाळनासा म्हूण पूण कर्ण्यांनी तेच उपादेस देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हणलें समजोवंक तो सोलवालो. वय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमकां दिल्ले ते उपादेस देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर ते बांदून हाडल्यात. देवाचो मोग कशें करता आमी तशें आमच्या पेल्याचोय मोग करूंक आसा. आमच्या जिवितांत कितें सडीत आसा तें आमी दुबळ्या धाकट्या सांगता गरजेवंता सांगता वांटून दिवंक आसा. तांतू म्हाका आनी तुमकां बेसांव दिता देखून जिविताच्या वाटेर आसलो हो तरणाटो सर्गीची वाट आपणावची सलीस म्हूण ताणें चिंतलें पूण केदाळा जेजून ताका सांगलें ही वाट अशीर वाट कश्टांची वाट ती तुवें चल्ल्यार मात्र तुका जिवितांत तृप्ती मेळटा मात्र न्हय जिवीत तुजें जाता सासणाचें जिवीत तुका आपणाव येत म्हूण जेजू सांगता आसतना तो निराश जालो कांगाल जालो कंतिश्ट जालो. एका रितीन देदेस्पोर जावन तो फाटीं गेलो. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आज त्याच सोम्याक मेळोंक आयिल्ले आमी तोच जेजू म्हाका आनी तुमकांय तेंच पांतावान करता आनी तो आमकां सांगता तुमी फकत म्हजें आराधन म्हजी स्तुती करन तुमचो 1 घंटो पाशार केल्यार पावना. जें कितें तुमी हांगासर केलां तें इल्लेशा मापान म्हणी तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत गरजेवंतांतय तुमी दाखोवन दिवंक जाय. ते दाळा मात्र आमी खरें जेजूचे शिश जावंक पावतले. हांव सर्गाक वेची वाट आमकां सलीस जातली कित्याक जेजू आमकां ती सर्गीच्या वाटेर आमची दिश्ट लावंक सदांच उलो दिता. कशें ताणें त्या ग्रेस्त तरणाट्याच्या
मुखामळाचेर घाल्ली ती मोगाची दिश्ट सकला घालिना तशेंच ह्या जिवितांत तोच सोमी सर्गीच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दिता कितें सगळें गरज आसा तो सगळें आमकां दिता तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ती जिविताची वाट आमची करून घेवच्याक आमी प्रयत्न करया आयच्या दिसा ह्या आराधनाक आमी सांगाता मेळिल्लीं त्या ससनाच्या जिविताच्या वाटेर सोमकोंक आमकां येवच्यो अडकळी कश्यो जावंक पुरो आमचीच वस्तू आमचे थंय आसच्यो आमची क्रेस्त कायगी या आमची मोगाची मनशां आमकां जेजू थंय लागशिल्ल्यान रावोंक जेजूचो मात्र पयलें पाटलाव करूंक अडकळी आसात की म्हणलें आज आमी चिंतूंक प्रयत्न करया तर कसल्योय अडकळी आसात जाल्यार त्याच मोगाळ जेजू लागीं मागया जेजू म्हज्या जिवितांत असली अडकळ आसा ह्या बांदपासांत हांव शिरकलां आज हांव एक निश्चय करतां एक निर्धार करतां तुमचो जाय म्हाका म्हज्या जिवितांत तुजे विणें म्हाका कितेंच ना तुजी ती उतरां सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सक्कट तुमकां मेळटलें मातेवचो वांचेल अध्याय 6 ओळ 30 आनी 3 ही उतरां आज तुमी त्या क्रेस्त तरणाट्याच्या ओपारी मुखांतर म्हाका आनी तुमकां सांगूंक आशेता ती उतरां आमची करून घेवया आनी सासनीक जिविताच्या वाटेन सदांच चलच्याक हो संवसार एक सर्ग करूंक आमच्या बऱ्या जिविताच्या करण्या मुखांतर तो करूंक आमी प्रयत्न करया दिंबी घाला मोगाच्या न्हू सोमयाचें जिवीत दिवचें उतर आमी आयकलें आतां थोडी मिनटां आमच्याच जिविताचें समर्पण आमी करया तोच मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आनी तुमकां आपोवन आसा आमकां तो सर्गी बंदराक व्हरून पावोवंक आशेता पूण आज म्हजे तावन आनी तुजे तावन तो आदार आशेता सहकार आशेता आमच्या सहकारा विणें ताका आमच्या जिवितांत कितेंय करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार त्याच सोमयान म्हाका आनी तुमकां स्वतंत्र जावन रचल्यांत ताच्याच सारक्याची आनी सुरपायची करून रचता आसतना म्हज्या जिवितांत ताणें स्वतंत्र केलां बरें आनी वायटाची समजणी ताणें म्हाका दिल्या देखून आमच्या स्वतंत्राक तो आड वचना मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो देखून आज तो आमचे तावन ही आशेता एक नवें काळीज आमी सदांच ताचो पाटलाव करूंक तो आज आमकां आपयता तर हें गीत आमी गायता आसतना आमच्या जिविताचें संपूर्ण समर्पण आमी करया तोच मनशाकुळाचो रक्षक जेजू म्हज्या आनी तुज्या मोगा खातीर कुर्सार ताच्या जिविताचें प्राण जिवीत आमच्या खातीर दिल्लो परत आज आमकां आपयता ताचेच संगता रावच्याक ताचें रक्षण तो आमकां दिता तर तेंच गीत आतां आमी गायता आसतना सोमया तूं आमच्या संगता राव म्हणून आमी आशेवया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुमच्या बुकांनी व्हडल्या बुकान पान 20 आनी 3 रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा शाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा कष्टानी नष्टा सांपळाल्यानो मोतीची हिसा भोगतेल्यानो कष्टानी नष्टा सांपळाल्यानो मोतीची हिसा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा
तुमकां तो आपयत आसा शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपाक तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा पदकाच्या कणकान बुडोवन आसल्या बुरवो सांडून रोडोन बसच्या पदकाच्या कणकान बुडोवन आसल्या बुरवो सांडून रोडोन बसच्या विश्वास बांगून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा विश्वास बांगून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका दैवीक ताचो माधुर ताळो आपले तो आपयत आसा दैवीक ताचो मधुर ताळो आपले तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयत आसा म्हाका आपयत आसा आमच्या सजिविताचें समर्पण करया ह्या घडये सोमयाचो आशिर्वाद घेवंक वेच्या फुडें आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा आमकां म्हूण भोगता तें सगळें जेजूक आमी समर्पून दिवया कित्याक मनशा कुळाचो रक्षक आमचो सोमी आनी धनी जेजू आमचे सांगात आसा तो आमचे सांगात आसतना आमी बरवो सोसणची गरज ना कंत बेजारायेन जियोवची गरज ना सोलवण येत आसतना आमी निराश जावची गरज ना कित्याक आमच्या एकसुरपणांत आमच्या सोलवणेंत आमच्या आपादैरांत आमी कांगाल जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत कितें करचें आमकां कळी जायनातल्या वेळार तसो जेजू आमकां आदार दिता तर आमच्या जिविताचें समर्पण करया आमकांच जेजूक समर्पून आमी दिवया आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं वडिलां मालगडी आमच्या मोगाचीं आमच्या शेजारा आसचीं आमच्या वाड्यांत आसचीं आमच्या पिरगजींत आसचीं सर कुटुंबां जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया आमकां कितें जाय ह्या घडये तें जेजू लागीं घालतेपणी मागया तो जेजू
आमकां कितें जाय तें दिता कित्याक ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना हर एक संगत आमी कितें असाध्य म्हूण चिंताव तें साध्य करचो आमचो सोमी आमचे संगत आसा आमच्या जिविताचें समर्पण करया आमची पिडा शिडा कितें आमकां दोस्ता ह्या घडये खंयच्यो गरजो ते सावां घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या ह्या घडये जेजूक कडेन मागया जेजूक त्यो समर्पण दिवया खालतेपणी भावार्थान आनी तो आमकां सगळें करता म्हणल्या फातयेणेन बरवोशान ताचे लागीं आमी या ताचो सांगात आमी सोदया ताका आमच्या जिविताचें सर्वस्व करया मागया आमी आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्त भावा भयणी खातीर कॅन्सर पिडे वरवीं आनी हेर जायत्या पिडे वरवीं आमची भाऊ भयणी कश्टोन आसात तशेंच ह्या दिसांनी डेंग्यू तापा वरवीं जायतीं आमची भाऊ भयणी आस्पत्र्यांनी घरांनी कश्टोन आसात तशेंच जायतीं आमची भाऊ भयणी प्राकृतीक विकोपा वरवीं चड पावस आयिल्ले वरवीं वारें आयिल्ले वरवीं कश्टोन आसात त्या सगळ्या नश्टांक सांपडलेल्या आमच्या भावा भयणीक जेजूक समर्पण दिवया तस्सो जेजू तांचो आदार जावं दी कोणें आमचे खातीर मागोवंक सांगलां तांचो उडास काडया आयच्या दिसा पैणकर नासल्या आमच्या भावा भयणींक परगांवांक वचोन आसात हेर कडेन पैणकर नासात तांचे भयण शाबीज जावं दी म्हूण मागया ह्या हप्त्यान साबार आमची भाऊ भयणी परगांवाक वेतात तांचे पैण बरें जावं दी म्हूण मागया आमची भाऊ भयणी कामाच्या सोदण्यार आसात परगांवांनी तांकां बरीं कामां फावो जावं दीत जिणी हे सांगातीन आशेवन आसची आमची भाऊ भयणी आसात तांकां कितें तीं आशेतात तें सगळें फावो जावं दी ह्या सगळ्या भावा भयणींक जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया आनी सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आयतीं जावया Ithavoda Sakramenta Sashtang naman kuruya Purvilya tyarupa odla Novyoriti adarya Salvon mecha askat vishmya Babartace Bornivia Zshem Bapa Zshem Putra Bulasani Stutiza Podbi Maima Sasna Eka Stalia Asita Duka dogańcza spirita Sami na warta Amen. प्रार्थुया हे देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना Amen.
मोगाच्या न्हू तुमकां सुमेस्तांक ह्या पून तळाक हांव स्वागत म्हणटा. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. ब्रदर सुनील लोबो ताचो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भार कोलकत्ता अर्गां जावन दिता. देवादीन सेवरीन लॅन्सी लोबो पासोतू एलेन लोबो सांजुजे वाडो. देवादीन पॅट्रीक बुट्टादोचो 10व्या वर्साचो मोर्नाचो दीस उडास काडन सिल्विया पसान्ना सान लॉरेन्स पयलो वाडो. विणा सेरावो अर्गां जावन पातिमा दुसरो वाडो. सियोना डिसोजा 7व्या वर्साचो जल्म दिवस सांत आंतोनो वाडो. प्रभा डॅनी थॉमस प्रत्येक 13 खातीर UK. ऑल्विन जिन्नी सल्डाना अर्गां जावन वेलंकाणी वाडो. स्वीडल रिया पिंटो जल्म दीस आचरण करच्या संदर्भार सांत आंतोन वाडो. देवादीन एलेन डी अल्मेडा पासोतू पीटर डी अल्मेडा सांबोस्त्या वाडो. फेलिक्स लोबो 73 वर्सांचो जल्म दिवस तशेंच तांच्या 40व्या लग्न दिसाचो संभ्रम सलोवच्या संदर्भी अर्गां जावन दिता मुंबय. विल्फ्रेड लोना एंद्रादे USA हांच्या इराद्यां खातीर मागलां. ह्या समेस्त भावा भयणीच्या इराद्यां खातीर आमी मागया. देवादीन जाल्ल्यांक सस्नीक विशय मागया आनी जल्म दिवस आचरण करच्यांक बागी जल्म दिवस मागया आनी आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगात असणारा काकुळदारा आमच्या दोगाळ पोचणारा नितीदारा आमच्या वटपूण सुपदारा बलिदान मांडून घे देण्या दारा. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या दोगाळ पोचणारा नितीदारा आमच्या वटपूण सुपदारा बलिदान मांडून घे देण्या दारा. उत्तर तुझे ऐकोक आमी हायल्या जिनिताचे बांदूक आमी सवल्या. प्रेरीत हांव तुजे थांव शिक्षक आत्मिकले साव मागता हांव तुजे बेसा. प्रेरीत हांव तुजे थांव शिक्षक आत्मिकले साव मागता हांव तुजे बेसा. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या दोगाळ पोचणारा नितीदारा आमच्या वटपूण सुपदारा बलिदान मांडून घे देण्या दारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, परत मंगळारा दिसा आमी हांगासर सांगता जमल्या. आमच्या पात्रोन सांज जुवांव पॉल दुसऱ्याक मान करूंक आनी धन्या देवाची आशिर्वादां जोडन घेवंक. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां मेळचो संदेश हांव जेजूचो भाव गी, भयण गी, आवय गी. खंयचें हांव जावन आसां आनी जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय? देवाची खुशी करी जाय. जो कोण देवाची खुशी करता तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी ती म्हजी आवय. ही सोम्याचींच उतरां आज आमी स्पश्ट वांजेलांत आयकतल्या आनी जिवितांत सोम्याची भाव भयणी आनी आवय जावन जियोंक प्रयत्न करतले हांव म्हण ताका बसावया. आदारलेल्या सर सुखी आनी पातकां खातीर आतां आमी देवा लागचें बोगसाणें मागया.
हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांगपार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या काकूत. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुजे पवित्र सभेक आत्मीक पोशण दिवंक सांजू हांव पॉल दुसरो तुज्या भगवंताक सताच्या आनी प्रितीमोगाच्या आत्म्यान तुवें बरलोय. ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा आमचे पासत ते करतात ती विनाती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रितीमोगान जियोंक आमकां करपाक दे. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभट चलयता सासनाच्या सासना. मिका प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजी बेतकटी घेवन तुजे परचेक सोरोवाक व्हर. तुज्या दायजाचो हिंडवो पिकाळबुंचे मदेकात रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सोरोवाक वयतालो तशें ताका आतां बशनान आनी गिलेदांत सोरोवाक वचूंक दी. इजिप्तांतलो तो भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्ली ती विस्मितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वाचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तुवें काडून उडयताय आनी ताचीं पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांच काल राग दवरिनाय. बगार काकूळ दाखोवनच्यान तूं संतोसताय. देखून परतून आमची काकूळट कर. आमची गुन्यांव पांयांतळां मस्ती. सगळीं आमची पातकां दर्याच्या गुंडायेंत उडय. पुर्वीं आमच्या पुर्वजांक सपोत दिलोय. ताचे परबणी जोकोबाक तुज्या विश्वासीपण आनी अब्रामाक तुजी काकूळट दाखय. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. तुजी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा. तुजी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा. या तुज्या गांवांत सर्वेस्परा तुवें एक फावटी दया दाखयली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून हाडलीं. तुजे परजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिच्या सकट पातकांची खतां तुवें पुसून काडलीं.
तुजो राग तुवें पयस केलोय, तुजो क्रोध तुवें निवोंक सोडलोय. तुजी काकून आमकां दाखय सर्वेस्वरा. देवा आमच्या तारोका नव्यान आमकां एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें दया कर विसर. तूं आमचेर सदां काळ रागार रावतलोय गी. संततेच्या संततेक आमचेर तापोवनूच आसतलोय गी. तुजी काकून आमकां दाखय सर्वेस्वरा. नव्यान आमकां जिवांत करचो नायंगी. आमकां तुजे पुरजेक तुजे सवें संतोष दिवचो नायंगी. तुजी काकून आमकां दाखय सर्वेस्परा. आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकून आमकां दाखय सर्वेस्वरा. तुजी काकून आमकां दाखय सर्वेस्वरा. उद्गारा उबी रावया. करता तो मुझे उतार पाळता म्हणटा सो मी. तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे शिवेता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. लोकांच्या जम्या लागीं आनीकी जेजू उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावली आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हण भायर रावलीं. तो वळ कोण एकल्यान ताका वचोन सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलय जाय खंय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हणलें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचें पयलें वाचप मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें विंचलां. मिका
एक ल्हान प्रवादी, मायनर प्रॉफेट. प्रवादी ಒಟ್ಟು 16 आसात, तातूंत 4 जण मेजर प्रॉफिट्स, व्हड प्रवादी. आनी मिका उरिल्ल्या 12 पैकी ल्हान प्रवाद्यां पैकी एकलो. ल्हान प्रवाद्यांनी तांचें प्रवादपण बरोवन गेल्लें ना, प्रवाद करनंत गेल्ले. आनी ताच्या प्रवादपणांत सावन आज पयलें वाचप विंचलां. आनी आयच्या पयल्या वचपाचो सारांश एकाच वाक्यान सांगचो जाल्यार सर्व आमचीं पातकां सागराचे गुंडायेंत तो उडयतालो. एकच वाक्यांत. सागर आमी जाणाव, अटलांटीक सागरा वारी व्हडलो, पॅसिफीक सागरा, अशें व्हडले व्हडले सागर आमी पळयल्यात, आयकलां, पळोवनात, पिक्चरां पळयल्यात. आमचीं पातकां केदी व्हडलीं जावं दीत तें. सागर कितलो व्हडा पळय, त्या सागरांत तो उडयतलो, गुंडयेंत उडयतलो. सागराच्या गुंडयेंत उडयल्लें काडूंक जाताय? जायना. आदले पटी एक सबमेरीन पोंदा गेलें, पोंदा कावलें आगी सोदून काडया म्हणून सबमेरिनाचेर पॉयंट करून गेले. आनी गेल्लें तें वयर येवंकूच ना, मरोन गेले. व्हडले व्हडले मनीस, धाकटे मनीस न्हय ते, मस्त कर्स करून गेल्ले, ते वयर येयले ना. सागराच्या गुंडयेंत कितें बरो आसा म्हूण आमकां सांगोंक जायना. पूण आतांची थोडीं संशोधनां, व्हडले व्हडले टेलिस्कोप धरणी पोंदा कितें आसा म्हूण सोदचे, उदकांत कितें आसा सोदचे, थंयसर आमकां मेळटात सबार वस्तू. थंयसर आसात उदकांतच जियेवचे जिवी, उदकाचेच रोग जाणां. कित्याक म्हळ्यार आमची भुमी ल्हान, माती ल्हान, उणी, मातयेचो जागो उणो, सागराचो जागो चड. मातयेच्या जाग्यारच आमी इतले राष्ट्र पळयता जाल्यार सागर कसो आसत म्हूण चिंतून पळया. भिरंकूळ आसत तो. आनी पोंदा वेतना उदकाचें प्रेशर आसा की मनीस वांचो ना, पोंदा पर्यंत वचोंक शकचो ना. तशें जाल्ल्या निमती आमचीं पातकां आयच्या पयल्या वचपान सांगलां मिका प्रवाद्यान, सागराच्या गुंडयेंत उडयतलो म्हणल्याचो अर्थ ती सोदून काडूंक जावची नात आनी सोदून काडची गरजे ना. आमची पातकां तो नाश करतलो, ती परत उडासाक येनातल्या भशेन करतलो. त्या देखून पातकांचो बरो आमचे तावन चुकतलो, अशें मिका प्रवादी सांगता त्या काळाच्या लोकांक. आनी आमकां जाल्यार कोणाकी पातकां मतीन दवरूंक गरज ना. घडये पातकांचो उडास काडूंक आमकांय नाका. त्या देखून आसून दीत ती सागराच्या गुंडायेंत, थंयसरूच रेस्ट करून दीत म्हूण आमी चिंतया. आनी एक घडीभर आयच्या सुवार्थेंत आमी दिश्ट गेली जाल्यार थंयसर जेजू आनी ताचे सीस आनी थोडो लोक, जेजू आपल्या सिसां लागीं आनी लोकां लागीं उलोवन आसता आसतना एकलो भितर येता आनी म्हणटा, हळे हळे तुजी माम्मी आयल्या, तुजे भावांनी आयल्यात. आनी जेजू ताच्या मिसावांत इतलो मग्न की ताका भाव भयणी आवय हें पुरो ताच्या मतीन नातल्लें. कोण म्हजो कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भयण. जो कोण सर्गेच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. दोन रितींचे संबंद आसात. एक रक्ता मासाचो संबंद, ब्लड रिलेशनशीप. आमी ल्हान आसतना भाऊ धाकटे आसता आसतना आमच्या आवय बापाय सांगता जियेल्लो उडास काडया. एकाच पोसण्यांत आमी जेवतले, हांव एकाच कुंडल्यांत रांदलेलें. आतां कुंडलें म्हणनात, आतां स्टीलाची आयदनां तें बरा, पूण पयलें कुंडलें आसलें. कुंडल्यांत रांदलें बरें रूच जातालें.
तांतूं रांदून आमी जेवतले हांव आनी सक्कळी भुरग्यांक आवय वाडटली कसलो संतोश आसलो सक्कडांकी पावतले आज तो काळ बदलला कुंडलीपुरा फुटल्यांत कुंडलें करतल्याक तो म्हणटा कोण्णी व्हरनात आतां पाद्रेपा म्हणटात कुंडली कोण्णी व्हरनात पूण तांचो रूच जाता म्हणून आमकां हकडांकी कळीत आसा मलगाड्यांक धाकट्या भुरग्यांक गुत्तून अशी म्हणटात मातयेचें कुंडलें तांतूं रांदचें मातयेंत कितेंय जावं दोन रितींचे संबंद रक्ता संबंद आमकां मोगाचो हो म्हजो भाव ही म्हजी भयण थोड्यांक मोगाचो थोड्यांक रागाचोय जाला तो तितके व्हड जाल्ल्या उपरांत आवय बापाय सरल्या उपरांत आस्तबदीक आसतना तो रागाचो जाता ताका चड गेलें म्हाका उणें आयलें ताका वयलो कुशीचो दिलो म्हाका सकयल्या कुशीचो दिलो ताका बैल दिलें म्हाका भेट दिलें म्हाका हांगा कोणजी दिली हे देवा वांटे वांटे जाता आसतना मागीर पळयचे तो राग पयलें आसले भुरगीं आसतना आसलो तो मोग ना पूण जाल्यार संबंद म्हळ्यार उदाहरण बाप्पू मावशी आमी काजरांक फेस्तांक एकामेकाच्या घरांनी वेता हो रक्ता मासाचो संबंद आमचे थंय आसता जेजूची आवय भयण भाव पुरा आयल्यांत म्हणून सांगता आसतना जेजू म्हण ताका आलें कोण म्हजी आवय कोण म्हजो भाव ताका संबंदच नातल्या भशेन उलयता जो कोण म्हज्या बापाची सर्गेंच्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय आनी एक संबंद आसा एक संबंद तुमकां सांगलो रक्ता मासाचो दुसरो संबंद जावन आसा भोवडतासो रिलेशनशीप ऑफ फेथ भोवडतासो हो संबंद आमी आमच्या रक्ता मासाच्या भावा भयणी थंय मात्र करियेत न्ही बगार सगळ्या लागीं आमी हो संबंद दवर येता जो कोण बोवाडती देवाचेर पातयेणी दवरतात तांचे लागीं आमकां आसलेले ते संबंद बोवाडतासो संबंद आनी हो संबंद ह्या संवसारी आरंभ जावन सर्गेच्या राजाकी वेता पूण रक्ता मासाचो संबंद केवल संवसारांत आसता म्हणसर मात्र एक दीस आमी मरता मेल्ल्या दिसा तो संबंद तुटोन गेलो ताच्या उपरांत आमकां मेल्ल्या मनशाक रक्ता मासाचो संबंद ह्या संवसारीन ना तशेंच जिवंत आसलेल्यांक ताच्या लागीं संबंद ना तो अखेर जालो पूण बोवाडटांत आमी हो संबंद बांदी येता आतां सुवार्ता पवित्र पुस्तक आमकां बोवाडताच्या संबंदा विशीं कितें सांगता आनी रक्ता मासाच्या संबंदा विशीं 7 जण भाव आसले मालगडो काजार जालो भुरगीं नासतना मेलो त्या काळाच्या नियमा प्रमाणे दुसऱ्यान भुरगीं नासलेल्या कडेन काजार जावन ताका भुरगीं करय जाय म्हणून आसलें दुसरो काजार जालो भुरगीं नान मेलो तिसरो जालो भुरगीं नान मेलो चवथो पांचवो सवो सातवो 7 जणी तेजे लागीं काजार जाले खंय ह्या संवसारांत उडास दवरा मरतल्याच्या गांवांत जिवंताच्या गांवांत न्ही मरतल्यांचो गांव आमचो काजार जाले आनी मरण पावले आतां एक सवाल आयले आमच्या व्हडले मनीस आहात पळय सदुसेव फरिसेव पुनर्जिवंतपणान तूं आसा म्हणटाय न्ही कोणाची बायल ती जावन आसतली बारी कॉम्प्लिकेटेड सवाल 7 जाणां कडेन काजार जाल्ली कोणाची बायल आनी जेजू ताका जाप दिता पुनर्जिवंतपणांत काजार म्हणलेंच ना थंय आमी आंज्या बरी जावन आसा देवाक आमी निरंतरी रूप पळयता आनी आमी मस्तपटी म्हणटा न्ही मरणाच्या वेळार तो म्हाका राखून रावला हांव थंय वेता हे पुरा
आमी उलोवचें बुजवणेचीं उतरां. स्वामी जेजू पवित्र पुस्तकांतच सांगता संबंध ना म्हणून. आमी आंज्या बरें म्हणटा दुसऱ्या तरेचें जिवन तें. देवाक रूप पळोवचें जिवन, तेंचो संतोशाचें जिवन. त्या देखून सर्गेच्या बागलार राखून रावचें तें बरं बेश्टें बेश्टें. आमी ससनाच्या सुखाक वेताव म्हणलें खरें. आतां सर्गेच्या बापाची कुशी करची तुवें सांगलां, तें करी जाय. तें केल्यार मात्र आमकां भावार्थाच्या दृश्टेन भाऊ भयणी मेळटात. बापाची कुशी करची. कशी करची? सोम्या जेजून बापाची कुशी केली. ताचें जिवीतच बापाची कुशी जावन आसलेली. बापा म्हज्या वयली काल्सनी वारतो म्हणालो, पूण म्हजी कुशी न्हय, तुजी कुशी जावं, देवाची कुशी जावं, बापाची कुशी जावं म्हणालो. तितलें मात न्हय, सुवार्थ्यांत भोव अपुर्बायेचीं उतरां बापाची कुशी करी जाय जाल्ली आसात. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करची, ती बापाची कुशी जावन आसली, ती ताणें केली. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवची, बापाची कुशी ताणें केली. कुरड्यांक दिश्ट दिवची, बापाची कुशी. दंडसतल्यांक सवकासाय दिवची आनी दया माया दाखोवची, हें सक्कडी बापाची कुशी जावन आसली, ती ताणें केली. आजच तुमी हांगासर आराधनांत वेळार आयकलें. ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयलो आनी विचारी लागलो, सर्गेच्या राजाक म्हाका वसोंक मन आसा, हांवें कितें करी जाय? 10 उपादेश आसात पाळ जेजूची जाप, ते पुराय पाळल्यात, अक्षरशः पाळल्यात. 10 उपादेशय पाळल्यात. ते 10 उपादेश 2 उपादेशांत तुवें बदलले, तेय पाळल्यात. म्हणजे सक्कडी उपादेश पाळल्यात. आनी कितें करूंक बाकी आसा? हांवें जेजून ताकाच पळयलें. बाबा भयंकर मनीस वो. 10 उपादेशी मिस्टेक नासतना पाळचो मनीस म्हळ्यार निजायकी व्हडलो मनीस तो. देवाच्या दृश्टेंतूच व्हडलो तो. त्या दळान जेजू म्हणलो, तर एक बाकी आसा. तुका आसलें सक्कडी वीक, तूं क्रिस्त मनीस आसलें सक्कडी वीक आनी तुका मेळ्ळेलें पुरा दान धर्म कर, ये आनी म्हजो पाटलाव कर. तोंड ताचें बावलें. कित्याक अगर्भ श्रीमंता मस्त धनदिरवें आसलो मनीस. ह्या धनदिरव्याच्या मुखार ताका सर्गेचें राज नाका म्हण दिसलें. ह्या संवसारींत रावता हांव, ह्या धनदिरव्या सांगता म्हण ताणें चिंतलें. आनी अशें मुखार कितें घडलें म्हणून कांय पवित्र पुस्तक सांगना. कांय ससनाचें जिवीत ताणें निराकरशिल्लें म्हूण चिंता हांव ह्या संवसारी सुखा खातीर, संवसारी धनदिरव्यां खातीर. आनी त्या देखून म्हजो सोम्या जेजूचो भाव भयण आनी आवय जावचें भाग ताका मेळ्ळेलें ना. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी आनी एक विशय पळया. लाजरस आनी ग्रेस्त मनीस. ग्रेस्त मनशान लाजराक मारुल्लें ना, धांवडायिल्लें ना, गाळी सवे शिराप सांगिल्लें ना, दुर्सोल्लो ना. पूण जाल्यार ग्रेस्त मनीस यमकांडाक गेलो आनी दुर्बळो लाजरास सर्गाक गेलो, ससनाच्या सुखाक गेलो. कारण कितें? देर आर 2 थिंग्स. एक सिन ऑफ ओमिशन आनी एक सिन ऑफ कमिशन. सिन ऑफ कमिशन म्हळ्यार आमी आदारलेलें पातक. हांवें वचोन आनी एकल्याचो गळो धरून गळो चिड्डून जीवशे मारलें.
हांवें पाताक आदारलें. सिन ऑफ कमिशन तें पातक ग्रेस्त मनशान करूं ना. कित्याक लाजराक ताणें जेवशी मारूं ना. लाजर जावनूच मेल्लो. पूण ताणें केल्लें आनी एक ताणें ग्रेस्त मनशान केल्ली एक चूक म्हळ्यार पातक म्हळ्यार सिन ऑफ ओमिशन. कितें ताणें करी जाय आसलें गे तें करूं ना. तोय म्हज्या बरी एक मनीस गेटी कडेन बसून आसा. सुणी येवन ताची रुवां लेवतात. पोटाक ताका ना. कितलेशे दीस जावन आसा. वस्तूर ताचें सारकें ना. म्हजे लागीं गॉड्रेज आलमाऱ्यो आसात. आलमाऱ्यांनी वस्तूराची रास आसा. मेजाचेर खाणां पकवाणां करून दवरल्यांत. जाय तितलें आसा खावंक जेवंक. जाय तितलें आसा न्हेसोंक पांघरूंक. जाय तितलें आसा धनदिरवें. आनी तो कांय नातलोलो म्हज्या गेटी कडेन बसतना मनशापणा निमती हांवें ताका पोटाक दी जाय. हांवें ताका दी जाय. तें जावन आसा मनशापण. तो वळवळटा. हांवें म्हज्या लागीं पयशे आसात ताका धाकटेरा लागीं वरी येता. वरी जाय आसलें. हांवें ताका वस्तूर दी जाय आसलें दिवना. हांव जियेलो कशें. हांव म्हाका देव समेस्तांक. हांव म्हाका देव समेस्तांक म्हूण चिंतून हांव जियेल्लो. ग्रेस्त मनीस जियेल्लो. आनी ताचो परिणाम जावन मेल्ल्या उपरांत कितें घडलें. ग्रेस्ताक त्या येमकोंडांत घालो आनी दुबळ्याक लाजराक सर्गेच्या राजांत बरो जागो दिलो. आनी ताच्या उपरांत कितें घडलें म्हूण तुमकां समेस्तांक कळीत आसा. बोब घालता. अब्राहम बापा धाड धाड. कोण आयकलें धाड. हांगा कश्ट जाता हांव. पूण कोण येता. कोण येना. कोण येना. संवसारी आसतना कितें करतलोय तो. कुशे प्रमाणे जियेल्लोय. कुशे प्रमाणे गेल्लोय. त्या दुर्बळ्यांचो मोग करूं नाय. सांडून गेल्ल्यांक आदार जावंक नाय. त्या देखून तुका आतां थंयसर आनी दुर्बळो लाजर सरकार. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणींनो कोण आमची भाव आनी भयणी. जो कोण देवाचें जो कोण सोम्याची कोण जावन आसा सोम्याची भाव आनी भयणी. सोम्याची उतरां आयकता आनी त्या प्रमाणे जियेता. तेंच जावन आसात सोम्याची भाव आनी भयणी. तुमकां आनी म्हाका तातूंत एक स्थान मेळ्ळें जाय. आनी तें स्थान मेळ्ळें जाय जाल्यार सोम्याचे जिविता प्रमाणे जिये जाय. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका. दुर्बळ्यांक बरी खबर. कुरड्यांक दिश्ट. दणसातल्यांक सवकासाय आनी दया माया दाखोवचें तें काळीज. हें आमचें थंय रुपीत कर म्हणून आयच्या दिसाच्या ह्या प्रसंगा वेळार आमी देवा लागीं मागया. बागेंतल्या फुलांमोदे रानांतल्या झाडां मोदे खणींतल्या धातू मोदे ईश्वरा सोदलें देणे जिसूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मुझे जिसूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मुझे दर्याच्या उदकांत वेळेच्या रेवे भितर रासाच्या देव्यां भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें जिसूच्या काळजा सोवे भेटयता काळीज मुझे जिसूच्या काळजा सोवे भेटयता
म्हज्या भावा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. आपल्या मनान आनी महिमे आमच्यानी आख्या पवित्र सभेच्या दावा श्रेष्ठ देव म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा प्रितीच्या बापा, तुजे परजेसो हो यज्ञ मानून घे. सांजो पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या नोवेनाच्या दिसा तुजे महिमेक आमी भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोवळ्या बराबर आमचें दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान मूस वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजे स्तोते गायता. Povit, 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 dell'baranzo serves por tu. Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी उखाजय, सर्गी उखाजय, सर्गी उखाजय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणे कराराचे हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबड तसो गुट परगटुया. Jezu, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आजचे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्रतेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिझी मोगात पडाय. पुनर्जिवानपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हंकार मरे देवाचे माये सांगाती, भगीवन जुजे तिचो पती, भगीवन धर्मदुतां, भगीवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमया जेजूर आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्व सांगाता म्हणया. आमच्या बापा, सगळ्यांच्या तुजें नाम पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्शान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. त्या राजवर्ती पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमकां आपणाचे भाव भयणी आवय म्हणसो जेजू क्रिस्त देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयिल्ली आमी सर्वां सुभागी पाप म्हाका फवना तुजे एका म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळो Jesu, संतोषां जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या येवेगी ये तूं आमच्या बिडरां दवर आमकां सदां तुज्या गोपान सेव तुका जेजू संतोषां जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या येवेगी ये तूं आमच्या बिडरां दवर आमकां सदां तुज्या गोपान जिविताचें काण तूं आत्म्याचें पोशण आत्मो आमचो व्हरताय दैवीक जीवन तुजें काण सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां तुजें काण सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां सेव तुका जेजू संतोषां जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या येवेगी ये तूं आमच्या बिडरां दवर आमकां सदां तुज्या गोपान सस्तीत दैवीक सप तूं संवसाराक आयलोलो मुख्या कुळाक कोरो जीव दिलोलो तुजे काण सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां तुजें काण सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां सेव तुका जेजू संतोषां जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या येवेगी ये तूं आमच्या बिडरां दवर आमकां सदां तुज्या गोपान सेव तुका जेजू संतोषां जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या येवेगी ये तूं आमच्या बिडरां दवर आमकां सदां तुज्या गोपान
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. या कलत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रूपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कोणानी न्हय, पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळां अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे वोडुकार. Paul दुसऱ्या मंदितां सरभोगीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. दैवीक काकूत आमकां उगडली, सोडबोनेची महिमा शिकयली. कुर्साचो गूढ जियेव जिविता इंडाक तुझ्या दिली ओडमेलता. मागे वचूं पावल दुसऱ्या वंदितां सरभोगीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां. सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र उकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून गुरसारतावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र आमच्या जिवितांत देवातावन जायतें बरेंपण आमकां लाभलां. पांयांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या गर्गां दिल्यांत, इस्कोलाचें काम फाटीं फावो जाल्ल्या गर्गां दिल्यांत, मेळिल्ल्या उपकारांक गर्गां, जाग्याच्या गडीचे समस्ये सारके जाल्ल्या गर्गां, दुयेक डेल्ली काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. आमचेय अर्गां उले आमच्या काळजांत तावनूनसो देवाक समर्पून दिवया. बो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देणया पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या हे बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संतान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळो. कशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय
आज आम्ही तुझी भक्तिका आमची गलती मागणी घेऊन तुझे मुखार येता क्रिस्त सारखी जिणी जिव आमकां कुमोक तुझी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जा आम्ही सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन जायतीं त्या सावां घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात ती सगळीं जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनातेन जेजूक आमी समर्पून दिवया घराचें काम बऱ्या रितीन पंताक पावोवंक दोगां जाणांनी मागलां रीण फारीक करूंक तांक तेगां जाणांनी एकल्याचें पॅनक्रियास सारकें काम करूंक बरी भलायकी मेळच्याक तेगां जाणांनी मागलां एकल्याचें युरिनरी इन्फेक्शन गूण जावंक भुरग्याच्या देण्या पासत मागलां भावाक बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याची पोटांतली दूख ऑपरेशन नासतना गूण जावंक सोरो सोडूंक दोगां जाणांनी मागलां बरें काम मेळच्या खातीर मागलां पुताक बरी सैरीक फावो जावच्या खातीर दोगां जाणांनी मागलां बरीं कामां लाभच्या खातीर तेगां जाणांनी भायर दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक दोगां जाणांनी वाटेचे समस्या बेगीनच इत्यार्थ जावंक तेगां जाणांनी कोर्टांत आशिल्ली केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक दोगां जाणांनी एकल्याक बरें लायफ पार्टनर मेळोवंक एकल्याचे जाग्याचे आनी वाटेचे समस्ये कोर्टाक वचनासतनाच राजेरच परिहार जावंक एकल्याची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल थायरॉयड अस्थमा पेंकटा दूख गूण जावंक एकल्याचें फॅटी लिवर संपूर्ण बरें जावच्याक एकल्याक शिकोवंक बरी गिन्यान जणवाय समजणी आनी उगडासाची सकत शिकपातय चड महत्व आनी ताचें एडेक गूण जावंक एका स्त्रियेक येवंक आसचे पयशे मेळोवंक दुवेक बरी सैरीक बँकाचें लोन बांदूंक साध्य मानसीक पिडेतावन एकल्याक बरेंपण मेळोवंक मागलां जाग्याचे रेकॉर्ड आतांक मेळोवंक दोगां जाणांनी पुताक बरें काम बरी सैरीक रीण फारीक जावंक आदार मागला कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक तेगां जाणांनी काम केल्ल्याचो सांबाळ मेळोवंक दोगां जाणांनी युयाचे शिकच्या एकल्याक पार्ट टायम काम मेळोवंक एका भयणीक कॅन्सर पिडेतावन सुटका पोटाक कणस येवंक जिबेक रूस मेळच्या खातीर एका भयणीक डायलिसिसावन सुटका मेळोवंक तोटांत बरें फळ मेळोवंक परगांवांत शिकच्या एका तरणाट्याक शिकोवंक बरी मोत आनी पार्ट टायम काम भलायकी येवंत भुरगें फावो जावंक मागलां दुबायंत एम्प्लॉयमेंट विजा मेळोवंक कामाच्या जाग्यार अधिकारीनी मोगान चलोवंक सर्वीस जावन समाधानीन निवृत्ती जावंक ऑपरेशन जाल्लो हात वेगळी गूण जावंक GNM 3रे वर्साचें शिकाप बऱ्या रितीन जावंक बरें फलितांश पांयांक येवची सूज गूण जावंक एका शिक्षकीक ट्रान्सफर मेळोवंक भायल्या गांवांत काम करच्या एका भावान काम बऱ्या रितीन करूंक ताका कामान भद्रती कुटुंबा सांगाता बरो संपर्क ताणें दवरच्या खातीर मागलां पांयांची आनी गोमटेची दूख गूण जावंक एकल्याचे मोशनाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना परिहार जावंक तशेंच ताका बरी जिणये सांगातीण मेळोवंक दुवेचे काजारी जिवितांतले समस्ये इत्यार्थ जावंक जावयाचें बिझनेस बरें जावंक ऑपरेशन जाल्ल्या पांयांची दूख रावोवंक एका प्रासूस जाल्ल्या स्त्रियेक आनी भुरग्याक बऱ्या भलायके खातीर मागलां एक घडी बोर मौन रावया आमचे इरादे मौनपणी आमचो पात्रोन जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर जेजूक आमी समर्पून दिवया तूं आमकां पाव येवकारिस्ताचो आमकां कोरो मेळोवंक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भोगता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणू आमकां फावो जावं आमेन सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दाळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मरये कुरपेन बरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदी आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वथा आमेन
सुमयाचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पौल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुझ्या परजेन भोगूंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगेवन जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगेवन जुवांव पौल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संदेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर देवो. मोगाच्या नो परत तुमकां ह्या पुंतळाक स्वागत. आनी तुमी ह्या पुंतळाच्या बरेपणा खातीर करच्या सर बरेपणाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या बागी दिसा मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन अर्थाभरीत प्रसंग दिल्ले मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो ह्या पुंशेताचे रेक्टार तांचो तुमच्या समेस्त तांच्या नांवान हांव उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या मिसाची भेटोवणी केल्ले मानादीक मार्क कुवेल्लो बಳ್ಳारी DSAGचे याजक तांचो हांव उपकार बावडटा आनी तांकां बरी भलायकी मागता. आज आमकां जेवणाक स्पॉन्सर केल्ल्या हेलेन लोबो सा जुजे वाडो सुनील लोबो ब्रदर ताचो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भार हें जेवण तांणी वदाक सुन दिलां. तांचो तांच्या कुटुंबाचो आनी ब्रदराक ताच्या धर्मीक जिविताक सर बरें मागता आनी तांचो उपकार बावडटा. तशेंच आयच्या दिसा साबार जाणांनी हांगासर मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला तांचोय हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पुंशेताच्या स्टॉलांत तुमकां धार्मीक वस्तू मेळटात. तुमी भेट दिवची. पुंशेताचो दशमोत्सव संभ्रम ऑक्टोबर 22 तारीखेर आसतलो. तुमकां वत्तायाचें आपणें. येवचो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जाल्ले वरवीं हांगासर सांजेर मीस आनी आराधन आसचें बचपे पिर्गजींत आसतलें. मोगाच्या नो हांगासर आमच्या पात्रोन जुवांव पावल दुसऱ्या मुखान जायते बरेंपण तुमकां मेळटा. देखून साबार जाणांक जिविताची साक्ष दिवंक मोन आसतलें. तसल्यांनी जिविताची साक्ष तुमकां कितें बरेंपण मेळना तें आमकां बरोवन दिलें जाल्यार म्हाका ह्या सिस्टरीक दिलें जाल्यार तें आमी आमच्या पिर्गजीचें पत्र आसा आमचें शेत तांतूं पायस करूंक साध्य जाता. देखून कोणाक दिवंक आसा तांणी दया करून आमकां मेळचें. तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज आमकां
जेवणाक तशेंच मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आतां आमी मानाच्यो वाती वांटतले. मानादीक दोतोर रोनाल्ड बापानी हांगासर मुखार येवन तांकां मानाच्यो वाती वांटच्यो. आयच्या दिसा जेवण आमकां स्पॉन्सर केलां एलेन लोबो सांजुजे वाडो तांचो आनी तांच्या कुटुंबदारांचो आमी उपकार बावडटा. आमचो पात्रोन जुवांव पावल दुसरो तांचे खातीर विनंती करून दी म्हणलें आमचें मागणें. मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला एलेन लोबो, सिल्विया पासन्ना, सुनील लोबो, वीणा सेरावो, फातिमा दुसरो वाडो, सियोना डिसोजा सांत आंतोन वाडो जल्म दिसाच्या संदर्भार बागी जल्म दीस, प्रभा डॅनी थॉमस UK, ऑल्विन जिन्नी सल्डाना वेलांकाणी वाडो, स्वीडल रिया पिंटो जल्म दिसा संदर्भार बरो जल्म दिवस सांत आंतोन वाडो, पीटर डी अल्मेडा सांबोस्त्या वाडो, फेलिक्स लोबो 70 जल्म दिवस मुंबई, विल्फ्रेड लोना आंध्रादे USA आनी आमकां जेवणाक दान दिलां. ह्या सर दानीचो आमी उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. परवां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार न्हय, हांव सांगतना इल्लो चुकलो देखून वयलो परवां हांगासरच मीस आसतलें. देव बरें करूं. आनी आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो. उबी रावात. सर्गेंच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां बरो पावस दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी ह्या पावसाच्या संदर्भारी आमकां तुवें हांगासर येवंक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या देव तेंपलांत 2-2.5 घंटे करसूंक आमकां भलायकी दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी आतां दनपारांचो वेळ, जेवणाचो वेळ, आमच्या कुडीचें खाण खावचो वेळ जावन आसा. आत्मी खाण आमी सेवलें आनी तुका आमी अर्गां दिलीं. आतां कुडीच्या खाण सेवंक वता आसतना ताचेर तुजें भरपूर आशिर्वादां घाल म्हूण आमी मागता. तें सेवलेलें आमी घरा गेल्ल्या उपरांत बरीं कामां करूंक आमकां त्राण आनी बळ मेळोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, तुमचें सवें आसूं. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो आमचेर सोमेस्तांचेर आनी हांगासर आसलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो, कुटुंबाक तूं बोदरासरो, सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो, कुटुंबाक तूं बोदरासरो, सर्वांक सन्मान वाल्लो. श्री गवळी पवित्र बेसो क्रिस्तादार उगडोंक बोलो दिल्लो, युक्रिस्तांचो मोक्षी कयलो. भक्तुम भाग्यवन मरयेचो, श्री गवळी पवित्र बेसो क्रिस्तादार उगडोंक बोलो दिल्लो, युक्रिस्तांचो मोक्षी कयलो. भक्तुम भाग्यवन मरयेचो, भाग्यवन सुवांव पाव दुसरो. सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो, कुटुंबाक तूं बोदरासरो, सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्यांक
आपुरबायेसो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो क्रिस्तासो पाटलाव करून प्रेरण तो बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदसतो कुटुंबांनी एक व्हड जोडच्याक कारण तो दैवीक आकुळती सोबड भक्त तो क्रिस्तासो पाटलाव करून प्रेरण तो बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदसतो कुटुंबांनी एक व्हड जोडच्याक कारण तो दैवीक आकुळती सोबड भक्त तो आगे बोन सुबा हांव दुसरो सांगतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्यांक तो आपुरबायेसो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यांक तो आपुरबायेसो कुटुंबाक तो बदरासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो मुखार कुथा सोवे ओंकार बऱ्या आशीर्वाद देव आमकां मगे वंस वांपाव दुसऱ्या मगेन कसोचे करवे वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन